फाल्यां देशाचे गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे लीडर श्री अमित भाई शाह यांची फर्मागुडेर इंजिनियरिंग कॉलेजीत जी जाहीर सभा जावपाची आसा तेज्या संबंधान आसा। साहेब खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीच्या कामाची स्वताची पद्धत आसा। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गनायझेशन म्हण इलेक्शन म्हण प्रत्येक गजालीचेर आपले काम हे भारतीय जनता पार्टीचे चालूच आसता। 2024 जावपी लोकसभेच्या वेंचणुकेत जे एक भारतीय जनता पार्टीन असं एक लक्षात आयलें की 160 लोकसभा मतदारसंघ असे आसात की ज्या मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टी काय अवघ्या मतांनी फाटी पडली किंवा काही कारणाक लागून आम्ही जिखू शकले ना, अशे मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कामाची सुरवात जी आसा ती जाल्ली आसा। तेजे भितर दक्षिण गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती आसा आणि फाटल्या वर्सभरापासून तेजे खातीरची पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनाचे स्ट्रक्चर आसतले, काम आसतले ते बाब सर्वानंद भगत आसा, आमचे खासदार विनय तेंडुलकर आसा, ज्यांच्या हेचे सकयल हे काम मार्गदर्शना सकयल हे काम जे आसा ते चालूच आसा। आणि तातूंत केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे त्याचबरोबर राजीव चंद्रशेखर यांचो ह्या नदरेंतल्यान प्रवास हो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जाल्लो आसा एक्सक्लुझिवली। फाल्यांची जी सभा आसा ही दक्षिण गोंया खातीर आसा, साऊथ गोवा लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर आसा आणि म्हणून ती फोंड्या आसा। ह्या एकूण जाहीर सभा जी आसा त्या जाहीर सभेची तयारी जी आसा ती सुरवात जाल्या, ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशनाकूय आयिल्ली आसा। आमची अपेक्षा अशी आसा की एकूण 25,000 लोक हे ह्या जाहीर सभेक उपस्थित रावतले आणि त्या नदरेंतल्यान आमची तयारी जी आसा ती चालू आसा। सगळ्या दक्षिण गोंयांतल्यान आमच्या पक्षाचे आमदार, सरकारांतले मंत्री, त्याचबरोबर आमकां जे भारतीय जनता पार्टीचे वेलविशर्स जे भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसात, बरे मागपी आसात, असे सगळे जाण त्यांच्या सगळ्या पर्यंत कॉन्टॅक्ट करून अशा पद्धतीची सभा यशस्वी जावची ह्या नदरेंतल्यान आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसात ते चालू आसात। अमित भाई शाह हे भारतीय जनता पार्टीचे लीडर आणि त्याच निमतान त्यांचोय देशभरा भितर अशे जे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर त्यांचो दौरो जो आसा तो चालू आसा। तुमकां खबर आसतलें की कालूच ते पश्चिम बंगालान आशिल्ले आणि तेजे उपरांत मागीर ते महाराष्ट्रान आणि महाराष्ट्रांतल्यान ते फाल्यां गोंयांत येवपाचे आसात। ह्या त्यांच्या प्रवासा भितर ते पब्लीक मिटींग जशे एड्रेस करतले, त्याच बरोबर पार्टीच्या एकूण ऑर्गनायझेशनल कामाचो आढावो जो आसा तोय घेतले, इलेक्शनाच्या तयारीच्या संबंधान कितें करपाक जाय, कशें फुडें मुखार वचपाक जाय हेच्या संबंधानूय तेंचे हे जे आसा मार्गदर्शन जे आसा हे पार्टीक आमकां मेळटलेच। ह्या हेचे खातीर एकूण जी तयारी चालू आसा आणि म्हाका दिसता की इंजिनियरिंग कॉलेज ग्राउंडार अशा पद्धतीची ही जाहीर सभा ही पहिलीच फावट जाता की हेचे पयलींच्यो ज्यो आसा तेजे परस खूब व्हडल्या पद्धतीन आणि अशा पद्धतीचें आयोजन हे इंजिनियरिंग कॉलेज ग्राउंडाचेर पयले फावट जाता।